आयतार 16 जून 2024 सद्या काळाचो 11वो आयतार मुखेल वड रात आनी दीस तो न्हिदलेलो आसूं वो जागो आसूं बी किल्लोता आनी वाडटा हें कशें तें तो कांयच नकळो. नियाळाक आदार ही म्हजी दावूय बोटां जोरी हांवें तुका ल्हानांतलो व्हड केलो अशें एकदां तियात्रांत एक आवय आपल्या काजारी पुताक फाळां टोंट मारताली. कित्याक तो पूत जो सदांच आपल्या आवयचें आयकतालो तो आतां आपलेच अस्तंगी आपल्या घरकान्नी सांगाता आपलो घोराबो चलयतालो. संवसारांत दर एका मनशाक देवान रचला, ताका शाणेपण दिलां, जाणवाय दिल्या आनी ताका ताचें खाशेलेपण आसा. ह्या पासत जरूय तो एका आवय बापाय वरवीं ह्या संवसारांत येता तरूय ताचें अस्तित्व सामकेंच वेगळें हें ताच्या आवय बापायन जल्मा पयलीं विंचून काडूंक ना, पूण तें देवान ताका दिलां. एक शेतकार शेतांत बी घालता आनी तें किल्लोता आनी वाडटा. तें बी कितलें व्हडलें जावं जाय ताचो ठाव फकत देवा लागीं आसता. तें वाडोवन भाजी पालो दिता वो व्हड जावन फुलां फळां दिता वो बेश्टेंच व्हड रूख जावन मनशाक सावळी दिता आदी. त्या शेतकारान ताची दिशा मोडूंक जायना, तो अजाप जावन पळयता. तेच परी देवाच्या उतराचें बी देवाचें राज बांदूंक पावता. जीं देवाचीं विजमितां सृश्टीन आमकां दिसून येतात तेच परी देवाचें उतर मनशाचो भावार्थ वाडोवंक आनी काळीज बदलूंक आनी तें नवें करूंक शकता. हें बदलप खंयच्याय सुवातेर जावंक जाता. म्हजो थाराव म्हजें काळीज एक पिकाड जमीन करून देवाच्या उतराचें बी घेवंक तयार जातलों.